गोवा फॉरवर्डाच्या नगराध्यक्षान राजीनामो दिल्लो पूण परत वेंचणूक जाली आनी गोवा फॉरवर्डाचेच पूजा नायक नगराध्यक्ष जाले। भाजप आनी काँग्रेस एकठांय येवन पासून पूण ह्या जैता उपरांत गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय मात तेचे फुडलें चिंतता। आतां तो दिगंबर कामतीच्या मडगांवांत घुसपाक सोदता आनी तेच वांगडा आपली पार्टेक भाजप आनी काँग्रेसीक पर्याय म्हणूनय फुडें हाडूंक सोदता। जॅक सिकेरेचो पुतळो आनी रस्त्याक मनोहर पर्रीकराचें नांव दिवपा खातीर गरजेची प्रक्रिया पुराय करूंक ना म्हणून भाजपा आनी काँग्रेसीचे समर्थक आसलेले नगरसेवक एक जाल्ले। तेका लागून बबिता प्रभुदेसायाक नगराध्यक्ष म्हणून देंवचें पडलेलें। तेन्ना ते आसले 14 पूण परत नगराध्यक्ष जावपाचो दीस येयसर चित्र बदल्लें। 13/8/12 जाले। एक मतान भाजपा काँग्रेसीक उडोवन गोवा फॉरवर्डाचे पूजा नायक नवे नगराध्यक्ष जाले। एडमिन सेक्शनाचे चड दवरतली आनी आमचो गार्बेज इशू जो आसा पळय तितून सो आमचे सगळे कावन्सिलर्स जे आसा टुगेदर आमी सगळें काम करतली आनी आमचो जाता तितलो टायम दिवन जे लोकांचे कितें बारीक बारीक मेन नेसेसिटी आहा ते आमी करपाक ट्राय करतली। 6 + 6 is 12. I had only 6 numbers. So, and I was in opposition, and as a good opposition, we will keep on doing the work and we'll keep a watch on the Marga municipality. These 6 votes, additional votes you got, are they? That you should know from where I have got the 6 votes. That is the question now. We have defeated illegitimate, immoral marriage of convenience of two national parties trying to subjugate regionalistic leaders, regionalistic parties like Goa Forward. फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेक आमी मनोहर पर्रीकर रस्तो म्हणटा तो घालतलेच, जो रस्त्याचे विरुद्ध आज बीजेपीन हांगा मतां मारली। टेल प्रमोद सावंत टू स्टॉप द नेम, दीस इज अ चॅलेंज फॉर हिम। पर्रीकराचें नांव घालपाक सरकारान बंद करून दाखोवचें, पुतळो घालतले आमी। मडगांवच्या ह्या जैता उपरांत विजय सरदेसाय आता आक्रमक जाला। भाजपा आनी काँग्रेस एकठांय येवन खेळटात ते साश्टीतले राजकारण आमी बदलायले अशें तो म्हणटा। फुडले नगरपालिका वेंचणुकेंत मडगांवांत आपले उमेदवार दवरूंक सोदता। मागीर विधानसभेंतय मडगांवां उमेदवार दवरतले। हाचेर मात तो सांगता काँग्रेसीच्या म्हालगड्या फुडाऱ्यांनी हाचेर विचार करचो पडटलो। मडगांव म्युनिसिपालिटीच्यान आमी म्हाका दिसता एक अशी सिंबॉलीक वस्त जाता। हातून आमी एक दाखोवन दिल्या की साश्टीकार म्हणटा ते अशी दादागिरी करून मॅच फिक्सिंग करून राजकारण करता, ताका आमी पर्याय आमचो एक लोकल पर्याय सदांच तयार आसता। हो आमी आज हांगाच्यान एक सिग्नल धाडिल्लो आहा सरकाराक। 10 म्हयन्यांनी म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जावपाचें आहा। ह्या म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक हे जे बरोबर मारले ते कॅन्डिडेट बरोबर कॅनवास करतले, हो मडगांवचे मॉडल मडगांवचे पॅनलान जिखून आयिल्ले मनीस बरोबर कॅनवास करून बरोबर कॅन्डिडेट फिल्ड करतले आनी अशें जर फिल्ड करतले जाल्यार आमकां पर्याय आसचो ना, आमी तांचे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट फिल्ड करतले। सो वी वील हॅव टू एक्सपांड इन टू मारगांव। सिग्नल इज व्हेरी बॅड। आज जें दाखयलां की काँग्रेस बीजेपी एक जावंक शकता, काँग्रेस बीजेपी जर एक जाली जाल्यार लोकांचें कितें, मागीर मडगांवकाराचें कितें? तसंच असेंब्ली इलेक्शनाक मुखार आसा थंय मडगांवां तुमी दवरतले काय कितें? See, we want common cause with all forces who are opposed to the anti-people government which is on today. I am part of the opposition in Goa very much. We don't want to split the opposition. But if some people get fixed with the ruling, then there is no option. I am not saying that they have reached a line of no return. I am not saying this. But I am feeling that sometimes ego, sometimes anger, sometimes some other pressure makes you take certain decisions. That has to be reconsidered by these senior politicians. ना जाल्यार लोक तांकां मागीर जागो दाखयतले। एक तकलेन धरूंक जाय आमचे नवे मुख्यमंत्र्याक की पार्सेकाराकूय मेजॉरिटी आशिल्ली। इलेक्शन जावन पार्सेकाराची गत खंय पावली ती पळय, हाजी गत सिंगल डिजिटाचेर वचपाक शकता। पूण अशें जर मॅच फिक्सिंग आसा जाल्यार मातशें कुस्तार जातलें। ताजे परस एक बरो पर्याय येवंक शकता। वी हॅव टू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।